फुडल्या महिन्याभरात 42 खंड कंपन्यांक धाडटा नोटीसी, कोणाकूच ना सोडचो, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत जाप. सरकार रिणाच्या ओज्या खाला चेपला, साधन सुविधा खातीर न्ही जाल्यार पगार फारीक करपा खातीर घेतात रीण, विरोधकांचो आरोप, श्वेतपत्रिकेची केली मागणी. कोरोनाचो धोको लक्षात घेवन सरकारान घेतल्या सगळे तरेची जतनाय, चीनाच्यान येवपी लोकांक दवरतले आयसोलेशन वॉर्डांत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. गुन्यांवकारी घडणुकांत हात असलेले 85% लोक स्थलांतरीत, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती. घरात बिराडा करावपी धन्या आड कारवाये खातीर हाडटले विधेयक. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. ज्या खण कंपन्यांकडल्यान सरकाराक येणावळ येवपाची आसा त्या 42 कंपन्यांक नोटीसी धाडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा विधानसभेत सांगले. वेगवेगळ्या खण कंपन्यांकडल्यान सरकाराचे तिजोरीत कोट्यांनी रुपया येणावळ येवपाची आसा. ही येणावळ वसूल करपा खातीर सरकारान कितें यत्न केल्यात ते विशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. याविषयी चार्टर्ड अकाउंटाची 16 सदस्य समिती नेमलेली. हे समितीन एक अहवाल तयार करून तो सरकाराक दिला. बेकायदेशीर मायनिंगेक लागून 35,000 कोटींची येणावळ आडकून पडिल्ल्याचे सांगून भाजपा वेंचणुके वेळार लोकां मुखार गेल्ली, अशें विरोधकांचे म्हणणे. शहा आयोगाच्या अहवालात हांचो उल्लेख आसलेलो जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री आनी PAC समितीचो मुखेली मनोहर पर्रीकारान 3,500 कोटी रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याचें सांगलेलें. पूण CA समितीचे चवकशेंत हो आंकडो 1,500 कोटीचेर पावलेलो. खण वेवसाय सुरू करपा खातीर सरकारान केल्ले यत्न आनी घेतलेल्या फुडाकारा विशयी मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत म्हायती दिली. खण मालाचो लिलाव करपा बरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात घातलेल्या पुनर्विचार याचिकेचोय तातूंत आस्पाव आसा. पळयात मुख्यमंत्री कितें सांगता ते. हांव ताका परत सांगता, इट इज स्पेसिफिकली 9 केसीस आर देर एंड इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. तूं फक्त इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसल्या कारणान ताज्यो सगळ्यो ज्यो केसीस कोणाचेर आसा पळय न्ही ताजी नांवां हांव मुखार सांगना. परत सांगता, तुजी एक केसीची गोष्ट जी करता पळय न्ही, म्हणजे जी एक्विटल जाल्ली तिची आमी परत रिव्हिजन हायकोर्टान फायल केला त्या केसी खातीर, आनी उरलेल्यो 8 केसी ज्यो आसा पळय अंडर इन्व्हेस्टिगेशन, आनी जाता तितके बेगीन ओके हाजोय निकाल तुका कळटलो. कदाचित फुडल्या असेंब्लीच्या पयलीं कळूंक शकता, बट वी आर इट इज फास्ट ट्रॅकिंग दॅट केसीस. तुम्ही म्हणला की आय कॅनॉट टेल द नेम्स ऑफ द पीपल हू आर इन्वॉल्व्ड. Inquiry till the inquiry is complete, the names of the persons against whom proceedings are underway in connection with illegal mining and loss cannot be provided. I want to ask the Chief Minister whether this is a rape case where names are not to be disclosed, whether you are going to apologize to us. कित्याक तुम्ही सांगलेले काँग्रेस पार्टीन इतलो घोटाळा केला, आज तुमकां अपॉलोजाइज करून पडटले. कित्याक आज पासून कांय केलें ना. आज पासून तुगेले एक केस तुगेली एकूच केस उरल्या. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन एकूच केस उरल्या स्पीकर सर, आणि ती केस देखून भायर पडप आहा फॉर डिले इन फायलिंग कंप्लेंट्स म्हूण. फायंड आउट. स्पीकर सर, तो जो विषय सांगता विचिदेन कमिटी अपॉइंट केल्ली 16 CAची ह्या विशयाचेर, आनी ताजे लिस्टय हांगासर आसा. तुज्या म्हायती खातीर जाय जाल्यार सांगता. आनी ते मायन ओनरांचे ऑडिटर न्ही, which is the separately committee appointed by then government, which is of the 16 CA. 42 companies, 42 कंपनींचेर आमी ऑलरेडी CAच्या रिपोर्टा प्रमाणे हे पैसे रिकवर करपा खातीर ऑलरेडी ऑर्डरीक आसा, आनी एका म्हयन्या भितर आमी तांकां नोटिसीस काडटा आनी ते पैसे रिकवर करता. आमकां खंयसरूच सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडोवपाचो ना. आतापर्यंत तूं विचारला त्या प्रमाणे 3.99 crores गव्हर्नमेंटान रिकवर केला, आणि निश्चित हांव तुका फिगराचेर वचना कितले कोटी रिकवर जातले ते, बट तुका सांगता व्यवस्थित रित्या मनी रिकवर जे सगळ्यांकडल्यान करून घेता, कोणाकूच सोडिना. शहा कमिशन रिपोर्टान 35,000 crores म्हणला हिंगा. You have given it in the reply only. 35,000 crores. Finally, you have brought it to 1,200 crores by the auditors. Even 1,200 crores you have not recovered. One second. Let me finish. You told me now within 1 month you are recovering them. Next assembly, I will remind you again. What you are going to do when all this thing 37 wildlife next session? Will you give me the report? Will action be taken? Make it clear. And you are quoting about under Rule 37 of the MCR 1960. It is an without authorization from the state government. It is a SIT investigation is going on. Itulloy konut sutso na. And under the Rule 38,
विच इज एन एमालगमेशन ऑफ द लिजीस. ओके, हो विषय जो आसा पळय न्हू, इतल्योय सुप्रीम कोर्टान केसीस चालू आहा. त्या खातीर तुका ज्यो SITच्या अंडर जितक्यो केसीस चालू आहा पळय न्ही, एकूय केस जी आसा ती बंद जावंक ना. हांच्या कडल्यानूय रिकवरी करता, म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटाचो जो लॉस जाला पळय न्ही, तितकोय आमी रिकवरी करता. हांव तुका ठाम आसा ह्या विशय हेजेर सांगता, आणि डेफिनेटली विल रिकवर दॅट मनी. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सरकार रिणाच्या ओज्या खाला चेपला. साधन सुविधा आणि पगार फारीक करपा खातीर सरकारान 859 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे विरोधक म्हणटात. गोंयचे अर्थीक स्थितीवेल्या प्रस्नाचेर सरकार वेगवेगळ्या मनशांक वेगवेगळ्यो जापो दिता अशें तांचें म्हणणें. साधन सुविधा उबारपा खातीर न्ही जाल्यार ह्यान आदी घेतलेल्या रिणांचे जूर फारीक करपा खातीर सरकार आनीक रीण घेता. हें रीण पावलां 24,000 कोटींचेर. गोंयची अर्थीक स्थिती इबाडली आसतनाय केंद्रान गोंयाक मेळपी निधीत बरीच कपात केल्या. ह्यान आदी 3,300 कोटी रुपयांचो निधी मेळटालो, तो आतां उणो करून 820 कोटी रुपया केला. सरकारची येणावळ जर वाडलेली आसा जाल्यार रिणां कित्याक घेता असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन विचारला. सगळ्यात म्हत्वाचो इशू जो एसेंब्लीच्या मुखार आयिल्लो तो आशिल्लो फायनान्शियल स्टेटस ऑफ द स्टेट. आनी ताजेर खूब जाणांचे क्वेश्चन आशिल्ले. म्हणजे म्हजो क्वेश्चन आशिल्लो, सगळ्यांत पयलो क्वेश्चन जयेशाचो आशिल्लो, म्हजो अनस्टार्ट आशिल्लो, बाब रवी नायकाचो अनस्टार्ट आशिल्लो, कितलेशे अनस्टार्ट आशिल्ले. ते सगळे क्वेश्चन जेन्ना आमी स्टडी केले तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की प्रत्येकाक वेगवेगळी आन्सर दिल्या. तरेतरेचे आन्सर आज एकाच क्वेश्चनाचेर जवळ जवळ डेट्स वेगळे दाखयल्या, एक्सपेंडिचर वेगळे दाखयला, आनी ताका क्लॅरिफिकेशन काय ना. आमी डिमांड केला, आमी आतां डिमांडूय केला की हाफ एन अवर डिस्कशन त्या क्वेश्चनाचेर मारचें. एक म्हज्या लक्षांत आयलें तें अशें सारकें, म्हणजे क्लियर सारकें. ताणें सांगिल्लें की एक्चुअल डेट पळय आसा ती 20,412 ऑन 31/3/2019 एंड आतां ती 24,928.23 क्रोर्स जाल्ली आसा. आयज गोंयांत जे पयशे सरकार घेता फॉलगाक, it is not to develop the infrastructure, and I'm giving you a concrete example. We are borrowing the money to pay the earlier interest. We are borrowing the money to pay the earlier loans. We are not borrowing the money to create infrastructure, and this is a very serious matter. The state is bankrupt. The situation is worst. You must have seen me arguing in the House. Goa state is not poor. Our mineral wealth itself is around 4,50,000 crores. The money which we are supposed to receive as per these from the mining, illegal mining, is around 34,080 lakh crores. So where is this money? There is somewhere mismanagement. 24,000 crores is a loan. When we are in the death trap and when we got so much of wealth, this wealth belongs to the people of Goa. They should come out openly before the people of Goa that this much is the wealth, how we are going to recover this money, how we are going to develop the state. And today we cannot get any development because no estimate is getting approved. कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां उरल्या ती 767 crores प्लस अशें म्हणून ताणें दाखयलां, आनी तांचे कडेन पयशे उरता 542 crores. सो प्रश्न असो आहा की आतां मुख्यमंत्री कशें हाडटलो हे पयशे, की साखळे झाड आहा काय म्हणून झाड हालयल्यार ते पयशे पडटले असलें कितें झाड बी ताच्या पोरसान बी आसा काय म्हणून. पार्लमेंटरी प्रॅक्टीस आसता, फिलिबस्टर म्हणटात. म्हळ्यार कितें, एकल्यान कोणे तरी झांकप, कोंकणी भाशेन झांकप, चड उलोवप, आनी मेन इशू जो कितें आहा तो कसो तरी सायड लायनीन घालप, म्हळ्यार ताका टायमूच मेळप ना. हें फिलिबस्टरींग हे आमचे फायनान्शियल पोजिशनाचेर आज मुद्दाम ताणें केलां. CAA म्हणटा तें कोणाक लागना म्हूण सांगपाक अर्द दीस उडयलो. आनी ही जी फायनान्शियल सिच्युएशन जें आहा, दीस इज व्हेरी मच द पॉलिसी ऑफ द BJP गव्हर्मेंट एट सेंटर ऑल्सो, की इकॉनॉमीक इश्यूज डायवर्ट करप आनी खंयचे इमोटीव इश्यूक सेंटर स्टेज दिवप, हें आज हांगा चल्लां. ताका विचारला फक्त उरिल्लें जें काम आसा, आर्म जे आसा, मेरशे बायपास आसा, ही सगळीं कामां काम अंडर द स्कोप ऑफ L&T ते केन्ना कंप्लीट जातले. तर तो थंय he is not giving a clarity of things. So I just asked him the details along with the cost involved. The reply comes, sir, the final cost will be known
once the work is completed and final bill is passed. If not, the time frame and cost for completion of the project. Sir, the project is likely to be completed by 29/2/2020 and the cost will be known after final bill is passed. So Anderson म्हणतो the last emperor's new dress, new clothes, the emperor's new clothes. तातूंत एक काणी आशिल्ली. त्या काणयेन खंय तो मनीस शिवता बेस्ट कपडो म्हणून आनी म्हणटा की कोण तकलेन वायट आसा पळय ताका तो कपडो दिश्टी पडचो ना म्हणून आनी एम्परर तो घालून येता आनी कोण काय धरना सगळे म्हणटा बेस्ट बेस्ट बेस्ट. तो असो भुरगो आसता 5 वर्सांचो तो म्हणटा अरे एम्परर काय कपडोच घालून ना मरे म्हणून. तशी आमची गोंयची सद्या परिस्थिती जाल्या. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता. सच्चे भाशेन मंगळारा सकाळी कुठ्ठाणे आनी आक्षे येरादारीची गच्ची मुड्डी जाली. वांगडाच वरांची वरां आडखळून पडिल्लो लोक रागार फुगारूय जालो. कारण एका अँब्युलन्साचो फायदो घेवन 2 वरिश्ठ मंत्री तिचे फाटोफाट सटकले, आपल्या सगळ्या मतदारांक फाटल्यान तातकळत दवरून, जशें कितें ते दुयेंत आशिल्ले. पळयात हो व्हिडिओ आनी लोकांच्यो प्रतिक्रिया. एम्बुलन्स वचता रे आमी एम्बुलन्साचेर काडटा हांव पडपाक तुमी बरें काम करता म्हणून एम्बुलन्साचेर. एम्बुलन्स घेवन यूज करता फुडें वचपाक. आं हेच वयता सगळे एसेंब्लीक वयता एसेंब्ली सगळ्याक कोण दी थंय कोण आहा ते ट्रॅफिक जॅमात लेट येवन आमकां त्रास करून हे वयता सगळे. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन सरकारान सगळ्या तरेची जतनाय घेतल्या, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. चीनच्यान येवपी लोकांक 28 दीस नदर कैदेत दवरतात, अशें ताणें सांगलें. कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन सरकारान कितें उपाय येवजण केल्या असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विधानसभेत विचारिल्लो. ताका भलायकी मंत्र्यान जाप दिली. गोंय वैजकी महाविद्यालयात 1 आनी चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलात 1 अशी 2 आयसोलेशन सेंटर उक्ती केल्याचे ताणें सांगलें. I would like to mention to Honorable Leader of Opposition is that this is being very strictly monitored by the Government of India. We have also requested at the airports, as we do not have thermal scanners, so these thermal scanners, I have personally met the Secretary of Health, Government of India, and requested her to please include Goa as a 21st airport so that we are able to have these thermal scanners at the airport. Taken all the precautions and all the awareness and all the necessary training and what the awareness is to be created by the doctors. That type of orientation programs also have been conducted. People coming from China put under isolation immediately for the period of 28 days, which is mandatory and monitored. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आता घेवे एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जमिनी वेल्या न्ही तर फ्लोटिंग कॅसिनोतय गोंयकारांचेर बंदी घालपाक जाय, अशें बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. हें करप गरजेचें आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. कित्याक तर गोंयच्यो कितल्योश्योच फॅमिली कॅसिनोक लागून काबार जाल्यात. कॅसिनोक लागून कांय जाण घरांतल्यो भांगरा वस्ती आनी मालमत्ताय विकल्यात, अशें ताचें म्हणणें. फ्लोटिंग कॅसिनोत गोंयकारांक बंदी घालपी अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. तशेंच GST आयुक्ताची गॅमलिंग आयुक्तपदी नियुक्ती केल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलेलें. कॅसिनो खातीर नेम तयार करपाचो अधिकार तांकां आसतलो, अशें ताणें त्या वेळार म्हटलेलें. My thing is simple. No Goan can be stopped from entering inside, but playing should be banned. Is my stand from beginning, not now. Why only floating casino? What about land casino? All. So basically, you don't want Anybody, see, in a 5-star hotel, a casino is there. Goan can enter inside, but Goan should not be allowed to play. So basically, Sir, because it is there is a lot of hue and cry also from our local Goan families that my son, my daughter, or my father is going and gambling with the मायचे भांगर व्हरून घाण दवरले आनी कितें खूब आहा ते इश्यूज. सो दीज इश्यूज नीड्स टू बी सॉल्व ऑन टॉप. मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास ऑल्सो आर
there who are going and gambling on a daily basis or weekly basis, which has to stop. It can be controlled very well. See, it is very simple. You show your identity. Every person has an identity card in his pocket wherever he goes. A tourist who comes will have identity card, any identity card. So he shows the identity card, he is a tourist. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता. 85% गुन्यांवकारी घडणुकांत स्थलांतरितांचो हात आसा. स्थलांतरितांचेर नदर दवरपा खातीर आमी विधेयक हाडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा विधानसभेत सांगले. स्थलांतरितांक बिराडाक दवरपी घरधनियांनी तांची म्हायती पुलिशेक दिवप गरजेचें अशें ताचें म्हणणें. मडगांवां जाल्ल्या दुहेरी खुनाच्या घडणुकेचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. तशेंच पुलिसांनी 12 वरां भितर खुन्याक धरिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान तांची तोखणाय लेगीत केली. अशा पद्धतीचे सगळीकडे वेगवेगळे कडेन मायग्रंट येवन रावपाक लागलेले आसा. काही लोक तांकां आपल्या घरांनी रावपाक दितात आणि ताज्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार ऑन एन एवरेज म्हणजे मर्डर आणि बाकीच्यो सगळ्यो रेप केसी ज्यो आसा एका जवळपास आमी रिकॉर्ड घेतलो की 80 to 85% ह्या पद्धतीच्यो केसी ह्या मायग्रंट लोकां खातीरच गोंयांत जाता. जे मायग्रंट आनी भायल्यान येवन लोक रावता हांगासर तांचे रिपोर्टिंग त्या पुलीस स्टेशना कडेन आसप हे अत्यंत गरजेचे आसा. बिकॉज वी आर कमिंग अप विथ द न्यू बिल व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट. नवीन बिल येता हे तेकाच लागून, कारण कोणायकू भाड्याक दवरपाक लागलो, कोणी आपल्या रुमांनी कोणायकू दवरता ताजो रिकॉर्ड पुलीस स्टेशना कडेन दिना. म्हजी रिक्वेस्ट हीच आसा, कोणूय आपल्या खंयसरूय म्हणजे गांवांनी आसत सिटीनी आसत कोणी भाड्याक दवरता आसत रुमांक दवरता आसत जाल्यार त्यांनी त्याचो रिकॉर्ड हो पुलिशे कडेन दिवप अत्यंत गरजेचो आसा. कॉन्ट्रॅक्टर जर लेबर हाडटा आसत जाल्यार कंपल्सरी तेजे पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवचे आनी तेजे लेबर कार्ड्स हे मेंटेन करचे. म्हापशेच्या गांधी सर्कला कडेन दर दिसा जमाव करून रावपी स्थलांतरीत कामगारांक लागून कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जाला. ह्या कामगारांचेर लक्ष दवरपा खातीर पुलीस तैनात केल्यात अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान मंगळारा विधानसभेत सांगलें. हे विशीं मंगळारा विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक थळावो आमदार जोशुआन जाप दिली. There are a lot of people that come there in the morning for employment. So they are carpenters, laborers. So every morning the situation this has been going on for a very long time. It's not something new. They are recently been highlighting it and making a big deal about it. Now the new bus stand is coming up over there, and these migrants or who are occupying the places. No, they are not occupying the place. They stand on the circle that is there, the Gandhi circle. They stand around the circle. So every morning to ensure that there is no law and order problem, there is a police vehicle, there is police personnel every morning there. So they are there for about half an hour, then they get picked up for various jobs. And that NGO has been actively doing some. Every year there is some new NGO. This year it is them. Next year they may not be there. The year before that, if you see the data, there is some previous person, another person. Before that there was somebody else. So Varsa, it's all political basically. सचिवालयातल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आनी अमर चवारिया. कुर्टी पंचायतीच्या जिग्नीमळ वाठारात बांदलेल्या बेकायदेशीर घरांचेर कारवाय करतले अशें सरपंच दादी नायकान सांगलें. बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरून जिग्नीमळ वाठारात घरांचें बांदकाम चालू आसा. सरपंच म्हणटा पंचायतीन ह्या कामाक कसलोच दाखलो दिवंक ना. दोंगर कातरून बांदकाम चालू असलेल्या 6 घरां आड थळाव्या लोकांनी उपजिल्हो अधिकारी, BDO आणि थळावे पंचायतीत कागाळ केली. हे कागाळीची दखल घेत सरपंच आणि पंचायत सदस्यांनी मंगळारा वचून घराची पळोवणी केली. आमकां एक कंप्लेंट येयली दिपक पारकार संदीप पारकार कितें हांगा डिग्री मार्क इलिगेटिंग चालू आसा आनी इलिगल स्ट्रक्चर काम चालू आसा. त्या प्रमाणे आज आमी ते नोटीस नोटीसीचेर आमी हें करून ताका नोटीस धाडले आनी हांगा येयल्यार पयलीं हांगा इलिगेटिंग चालू आसा आनी तितून इलिगल स्ट्रक्चर काम चालू आसा. येयल्यार हांगा सद्याक कोण ते घरान रावता ते कोण दिसायकी ना. आतां आमी हेजे म्हण एक्शन घेतले आनी आमी फुडें प्रोसिजर काम धाडटले. आतां इन्स्पेक्शन केल्ल्या प्रमाणे आमकां 6 घरां इलिगल मेळ्ळे आमकां. हाजेर आमी एक्शन घेतले. कंप्लेन दिल्ली हांगा इलिगल हिल कटिंग आनी इलिगल जे घरां कन्स्ट्रक्शन चलता हेजी रिटर्न कंप्लेन दिल्ली डेप्युटी कलेक्टर, BDO आनी पंचायतीक, जेचें इन्स्पेक्शन आज आमचें चालू आसा. सद्या ऑलरेडी 4-5 घरां इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. हांगा कसलोच जिंगडेमळ म्हणटा हांगा सगळो अंधाधुंदीचो कारभार चल्ला. कन्स्ट्रक्शन लायसन ना तेंचे कडेन, एप्रूव्ड प्लॅन ना, एप्रोच रोड ना, एप्रूव्ड गटर ना, कांयच नासतना
बेबंद शाहीचो सगळो वेपार जाल्लो पळय तो आहा पळय न्ही हो तो कोण वडापाव वालो आसा तेणे असो स्लिपी हेली कटिंग करून तेणे घर बांधलेलें आसा आनी सो ऑन ही सगळी आनी हांगा फाटल्यान पळयता हो नो डेव्हलपमेंट झोन प्लस नॅचरल ग्रीन कवराच्या अंडर येता आनी सगळे हिल कटिंग घरा बांदप मोठ्या प्रमाणात चाललेले आसा प्लस 900 mm आनी 750 mm पायपलायन जी गेल्या हांगासरल्यान त्याच्या वयर सुद्दां घरां बांधलेली आसा पूण अजून कोणाचेर एक्शन जाल्ली ना ताका लागून आमी हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जालो आनीक एक 10-12 घरां आसा फुडें की हो सगळो रिपोर्ट घेवन मागीर आमी हायकोर्टान घालतले. कुर्टी फोंड्याच्यान खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडको कायदेशीर करपाची मागणी केल्या उपरांत मंत्री मायकल लोबोन आनीक सुचोवणी केल्या. आतां तो म्हणटा मडको ऑनलायन करचो. अशें जालें जाल्यार कार्ड पेमेंट करूनय मडको खेळपाक मेळटलो. अशें आसलें तरी मडक्याचेर GST लावपाच्या मतार तो ठाम आसा. पळयात. मडको आख्ख्या गोंयांत चलता तो लिगल करीत जाल्यार कोणाक ऑनलायन खेळोंक जाय तेणें ऑनलायन खेळपाचें डायरेक्ट घरा बसून आपल्या कार्डावर स्वायप करून खेळप आनी तितून 12% GST घालप 12.5% कित्याक थारायता पळय तो स्टेट गव्हर्मेंट. इट इज व्हेरी गुड न्हू. वाय इट शूड बी इलिगल. लेट इट बिकम लीगल. There should not be any gambling which is illegal. No Goan can be stopped from entering inside. But playing should be banned is my stand from beginning, not now. 2012 onwards I am speaking in the this August House, our legislative assembly, that Goans can enter inside anywhere because we have given legal license for it. But playing in the casino should be banned. But technically, how good it is in eyes of law, we will have to check that. So basically, you are in support of entertainment and not of gambling. Not of gambling. But what why only for Goans. Why only floating casino? What about land casino? All. So basically, you don't want anybody. See, in a 5-star hotel, a casino is there. Goan can enter inside, but Goan should not be allowed to play. FC गोवा पंगडाक फुडें घेवन वचपाचें आव्हान यशस्वीपणान हाताळटलो FC गोवाचो मेंटॉर आनी तांत्रीक सल्लोगार डेरिक परेरान सांगलें. मुख्य प्रशिक्षक सोडून वचपाचे घडणुकेचो हैदराबाद FC आड जावपी मॅचीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना असो विश्वासय ताणें उक्तायलो. पळयात. सेर्जिओ लोबेराक प्रशिक्षण म्हणून कुशीक काडल्या उपरांत FC गोवाच्या प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी सद्याक डेरिक परेराच्या खांद्यार आसा. प्रशिक्षक लोबेराक कुशीक काडल्या उपरांत सोशल मिडियाचेर संतापाची ल्हार आयिल्ली. याविषयी प्रश्न केल्या उपरांत तो कितें सांगता ते पळयात. I have been blessed. God has blessed me with this quality of accepting challenges. Right from after my playing days, after retiring from my playing days, I took up the coaching job with Just C license, and then I went and met. I was asked to join Mahindra United, one of the richest club. That when Churchill were at the bottom of the table, I took up that job. Also, the India under-23 team. In short time, I had to work with that team. So this is something which the quality I am blessed with, where I take up challenges, and this is one of that. And I'm going to see how I have to go about with to see that the team does well and to remain on top. I'm very excited to be here. To work with the first team. If you see our youth teams, we all play the same style of football and same formation. So to get into this setup is not there won't be much changes. We are going to follow the same style, same methods, and we'll stick to the same training routine, the way the team used to go about earlier, and there won't be much changes. I always believe that there is scope for improvement, and wherever the loopholes are, we'll try to plug in. This is how Derek responded to the social media comments on the news. Watch. Our fans, yes, they are one of the most passionate fans we have in the country. I can understand their sentiments, and they were there for the team right from the first year when I was watching ISL matches from the stands. They were there, always there
whenever the team was doing well or when they were not doing so well, the fans were there, and I'm sure they will be there for us in the next match as well. It's very important to have them there because the players give their best, to see that they get the satisfaction of supporting them. So I'm sure they will be back. गोवा 365 खातीर खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबर हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.